वी विल नॉट बेंड. तांचे रेझोल्युशनाचो आक्षेप कितें आहा? प्रोसिजर फॉलो करूं ना. कसलो प्रोसिजर? हो प्रोसिजर सरकारा कडेन परमिशन घे. खंयचो सरकार? कसलो सरकार? लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट म्हणटा कितें रे? आमी तर रस्त्याक खंयचें नांव घालतले? स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेतिल्लें आयकलां तुवें? खंयच्या रस्त्याक नांव घालचे पयलीं ताका भितर आनी मनोहर पर्रीकाराक नांव घालपाक रस्त्याक आनी तेणे परमिशन मागपाचें आमी? कितें प्रॉब्लेम तुमकां? मनोहर पर्रीकार म्हणून फकत फोटो तो फाटल्यान लायिल्लो आहा तितलोच तो. नाजाल्यार तांणी सांगचें बीजेपीच्या कावन्सिलरांनी खंयचे तोंडान ते पर्रीकाराचें नांव अपोज करतात ते. That saying that she has resigned because of Jack Sikora. Jack Sikora issue was not there. जेन्ना तो त्रासां पडटा तेन्ना ताका जॅक सिकोराची याद जाता. सपोज तेगे चेअरपर्सन तर रिजायन जावपाक शकता तेगेले हेजेर. विजय सरदेसाय त्या टायमार गव्हर्मेंटाच्यान कित्याक विथड्रॉ केलो ना सपोर्ट? जेन्ना ताणें सगळे माचार सांगलेलें की डॉक्टर जॅक सिकोराचो पुतळो जर येयलो ना जाल्यार आपूण सपोर्ट विथड्रॉ करतलो म्हणून. Who had stopped him? Why that resolution was not passed in the assembly when he was a part of BJP? नगरसेवकांनी नगराध्यक्षान मिनिट्स बदलल्यात म्हणपाचो इशू लावन धरल्या उपरांत नगराध्यक्ष बबितान खुर्ची सोडपाची घोषणा केली. पुतळ्याचेर खंय ती तडजोड करची ना. So today, after discussing it with the party president, we have decided, or I have decided, that we will not compromise with our values or our principles that we stand for. जॅक सिकोराच्या पुतळ्याक हरकत ना. पालिका मंडळाच्या बसकेंत मिनिट्स हांगचे थंय करप चल्लां म्हण नगरसेवक मिडिया मेरेन पावले. आनी आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटी आयज पर्यंत हिस्ट्री पर्यंत केन्ना अशें जावं नासलेलें की रेजोल्युशन घेतात तेंच जातालें. हांगसर रेजोल्युशनाचेर मागीर सेन्सर लागता. पण स्टॅच्यू घालपाचें आमकां प्रॉब्लम ना, बट शी शूड प्रॉपर प्रोसिजर आसा आनी तेजे उपरांत डिसिजन आसा तें घेवपाचें. एवरी टायम मिटिंगां उलयता की मिनिट्स हॅव बीन मॅन्युपुलेटेड. इन ऑल द मिनिट्स देर इज सम हायट, एक हायट आसता बाबा सोंसपाची. रेजोल्युशन हेंच दिल नासलोलें, ही हेज नॉट सपोर्ट करूं ना कांय ना, तेजें नांव येयलां अशें केलां म्हणून. एवरी टायम तशें जालां. आनी एक आसा एजेंडा कालची मिनिट्सान आसा जे आमी उलयल्ले ना. विथीन 48 वर्किंग आवर्सा भितर तिणें परती मिटींग आपोवन सगळें करचें. अदरवायज जेन्ना जायना शी शूड रिजायन. तातूंतच विजय मुख्यमंत्री सावंताच्यो सिंधुदुर्गांतल्यो जमिनी वयर काडून मेकळो. गोंयचे शिमेचेर ताणें हालींच कोट्यांच्यो जमिनी घेतल्यात म्हण सोशल मिडियाचेर डॉक्युमेंटा सयत प्रकरण गाजता. कॅम्पेन करपाक गेल्ले काय प्रॉपर्टी घेवपाक गेल्ले आनी प्रॉपर्टी घेवन जातकर मागीर रोखडोच हो डिमांड जाता की आमकां व्हरून गोंयांत मर्जर कर. माझ्या नावात इन ऑफिशियल डे हांवें 21,000 स्क्वेअर मिटर जागा इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर माय बिजनेस करपाक. पूण हांव मुख्यमंत्री जरी जालो जाल्यार स्वता बिजनेस करपाक शकता. हांवें स्वता म्हणजे म्हाज्या अकाउंटांतल्यान आतां पयशे ट्रान्सफर केले म्हणल्यार हांवें स्वता घेतले तेन्ना म्हाका खंय घेवपाची गरज ना. हांव स्वता बिजनेस करूंक शकना. एरिया इंडस्ट्रियल आनी एग्रीकल्चर अशा दोन तरेचो 21,000 स्क्वेअर मिटर जे ते मोठ्या प्रमाणात जे सांगता ती सगळी फटींगपणां आसा. त्या खातीर आमी घोडामार्ग मठ जावं कांयच संबंध ना. हे क्लियर कट आसा. विरोधकांक आरोप करपा खातीर कितें शेवटी कांयच ना म्हटलं उपरांत तें मेळ्ळें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.